डेली अशें इकडे शॉपिंग जाला म्हणून सांगताली रस्त्यार आमकां केदार माई काही बेसरली ही गरजे गो ही गरजेक वय इतकं बरं कापाड घालले ते फाल्यां लितुर्जी आसा आनी म्हाका सोदताना मेळ्ळें ना आतां आमसरा येचे वेळ जाता न्ही सकाळी येवन पावतात मागीर हांवें लेट करण्याचें खरेंच मग तशें न्हेसोन गेल्यार काले चिंकी वय काल जाता गो तुमचे एक पुरा एक कलर नाही तुम्ही एक एका आणि एक आसात न्ही तुम्ही पण ते कोण आसा काल्यां करता तूं वय ते लांबता गो मिरयां हें समा काडून वय मागीर सांगतात आमकां गोत्ताय ते आमकां वाड्या घरांक पुरा ते हें करूं का सांगू वाड्याचे हा ते वाड्याचे कवर कन गेले न्ही तुवें ते इगर्जेक दिवंक आसा तांतू नांव बरोव ना गो नांव तुजेंच न्ही बरोवन तुवें आमच्या लगेच वय कितें नांव बरोव न्हू ते इगर्जे वाडावन गेला तांतू न्हू इगर्जे वाडो वय कसो इगर्जे वाडो आमचो इगर्जे वाडो गो सकाळचे इगर्जे वाड्याच वाड्याक वय. नांव काडलें नांव नांगे वाड्याक आमकां सांगचें ती इगर्जे वाडो म्हणून काय उलयताय आनी कोणाक लगेच सांगूंक वचना काय इगर्जे वाडो सगल्यार आळे नांव जेजू बाळोक वाडो तशेंच सांगायचे ना आमकां ते इगर्जे वाडो तूं सांगचें तूं तशें सांगल्यार दुसऱ्यांक बेजार जायना गे तांचे इगर्जे वाडेच न्हू ते पुरा म्हाका गुत्तू ना गो काल येवन आमकां इगर्जे वाड्यांतली सांगचें इगर्जे वाड्यांतली जिल्लीबाई सांगतात म्हाका आनी ती इगर्जे वाड्यांतली जिल्लीबाई पोर आयिल्ली बांक धरूंक पोर झाडू घेवन हांव ते एकलो उलोवन आलं बत्ताय गी मागीर आमकां दुसरें सांगता गी आमकां इगर्जे वाडो तूं सांगचें सांगल्या बरी लितुर्जी कोणाक लितुर्जी तांकां आनी एक तीन कोण त्या वाड्याचे सांत रपेल वाड्याची सांत रपेल वाड्याची इगर्जे वाडो तांचो इगर्जे वाडो वय तांकां इगर्जे वाडो सांगना आमकां मात्र सांगची इगर्जे वाडो आमच्या वाड्याक लावला गे तर ती इगर्जे कोसाना ते इगर्जे येतात इगर्जे येतात लितुर्जी ते हें पुरा ती हुशार आसा दोबा तें सोडू वाचूंक ते कालेगी आमच्या वाड्याच्या ग्यापटी पसकांच्या फेस्ताच्या दिला म्हणून सांगले वय म्हाका दिना जाल्यार हांव खंयच्याय येना ते आडे गो वाड्या देखल्याक दिवचे गो तुमी तशे प्रभून धरल्यार इतले वाड्या आसात कोणाक म्हण दिवचे तुमी काले ते उलयतात खरी एक पटी गेल्ल्या न्ही वेचे न्ही वय आमकां कांय मेळना गेल्ले आनी वसानांत गो तूं तुमी इगर्जे ना तुमी अप्रूप येतात त्या वेळार तुमकां ती गेल्लींत दिसतात ती एक 3 वर्सां उपरांत वयर येतात तुमकां तेंत दिसतात हांव केदाळे मिसाक येता मागण्यांक येता आनी हाका पुरा येता कामांक पुरा येता नमणे नमणे येतात दुसरी येतात गोत्ता इल्लीन ती येनात देखून सांगचे तुमी थंय हांगा मिसा पुरा वसनाका आमच्या इगर्जे मिसा या तूं वळखडटा तें सोडू तूं आतां कुर्सा वाटे कोसाना गे कुर्सा वाटेक गे आज बांक पुरा धरूंक आसात न्ही गो ती एक कुर्सा वाटत मग सेवा घरची कुर्सा वाटा आसा गे आज कुर्सा वाट आसा गो तीन थोडी जाणां येतात थोडी जाणां येना आनी तुवें तांकां सांगलाय मू तूं येनाय म्हणून मागीर 1000 कॉलां येतात तांकां वय तुजी मोबायल हांगा दवरल्यार फोनानूच आसता हांगा तुमी काडा म्हज्या मोबायलार पडचे आमी आपोडना आतां हांव आपोडूंक वचना तुजे पयल्यानच ते बंद पडटा आपोडटा मागीर तुजे बंद पडटा म्हणून तुमच्याकडे आमकां उलोवन रोवल्यार ना गे कितलो वेळ पाड गोत्ताय गे तुमी अशेंत करना म्हाका मागणे येना खंयचे येना आतां ते आतां नांव बरयलां गे तुमी इगर्जे वाडावन गेल्यार पुरो तूं बाळोक जेजू वाडो म्हणून बरें तें कळना गो ते रपेल वाड्यान ती जिल्ली आसा काले करचे जिल्ली म्हणून दिना काय तूं मागीर घाले तेजे आमी सगळे नाव युट्यूब दे. जिल्ली म्हणून गेल्या युट्यूब जिल्ली म्हणून गेल्या तें सकट नाका आमकां तिचें नांव गेलें आमी जुलियट म्हणून वय तशेंच जाय जायत गे आसून दी वाडो घालचे नाका ते गेल्यार कळना गो कोन्ना गे कळटा कळनासतना कितें आमचो राफायल वाडो न्ही मो बाळोक जेजू वाडो तुमी तशें बरयल्यार मागीर हांवें खावार दिवन हांव सांगतीत गो म्हाका बेळी जाता तिचे तर तुम्ही बरयनाका हांव कोणा करना बरयला वयता थंय व्हरून तुमी खंयचे वाड्याचे गेल्यार हांवें सांगल्यार तूं वळता आनी दळ बरी हांवें इगर्जे वाडो म्हणून घाला
वय तू कोणा लागी बरोवंक दिताय मागीर सांगतात तुमच्या घरा दोघं सुना आसात लय सांगू सांगल्यार ती नाच सांगतात ते त्यांच्या कुळारा गेल्या तुम्ही ही सकड्या लागे कुळारा कोसून सांगून पोर एकली विचारताली तुम्ही कुळारांत सोसून बसाव गो माईंची सेवा कर नाका तुम्ही खाली जाता म्हाका कालही करतेशी आता वेळ जाईना गे वेळ जाता तुम्ही येणार गो पाण्या मिसाक म्हाका काम आसा म्हाका कामा हांव कोसून बिकरले गट्टे येता त्यांचे काले तुमका सांगल्यार म्हणजे सांगता येऊन लस जाता हांव सांगल्यार गट्ट ताळो ओडलो ताळो न्ही कंतारा सांगता ते ऐकता आसता तुमका देखून तुम्ही येणार म्हणजे सांगता ते लोक सांगल्यार पावता तुवें तुजो वॉयस बारी बरो आसा का का करून गट्ट बॉब घालताय तू ते मुकल्या बंकार बसून असतो विनसी भुवन पळोवन आसलो कोणाक म्हणून तुम्ही सांगा तो वळत देखून की तुम्ही येणार म्हणजे सांगता मिसाक तशें न्ही तशें प्रावे चिंतून ते उडास केल्ल्याक सांगल्यार मागीर तो वसा पसतालो सांगतालो हांव येता अळे गो म्हाका वेळ जाता हांव एक बटी वचून येता ते गांवार हाडून दी म्हाका जायत राव कावर हाडले येता आणि सांगचे समांत या फावटी हांव कावारार बाळक जिजू वाडत म्हणून बरयता नांतर रपायल वाड्याच्या जिल्ली बायेकी बेजार जायत मागीर ती म्हणत तुजो मात्र गी जिल्ली इगर्जेन असो वाडो म्हजो इगर्जे भायर आसा गी म्हणत धर बाय तातूंत बरयला काने बरयलें इगर्जीचो वाडो म्हूण सांगून इगर्जे वाडो नाका आसलो गो जिजू बाळक म्हणून बरय येते न्ही गे तुका वडना हांव थंय वचून कोणा कडेन बरयता जेजू बाळक वाडत म्हणून बरयता हांव येता ये